स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे कॉलिंग अटेन्शन हातून पब्लीक इंट्रस्ट ना, प्रायवेट इंट्रस्ट आहा. आनी आय कॅन प्रूव विथ डॉक्युमेंट्स दॅट प्रायवेट इंट्रस्ट इज इनवॉल्ड. स्पीकर सर, एक मनशान केस घाली की जमीन आपली आणि सरकारान 2000 एक्वायर केली ती जमीन रॉंग म्हणून. स्पीकर सर, हे माझे ऐका तुम्ही. हातून आतां मॅटर सबज्युडीस 8 तारखेक कोर्टान येवपाचें आहा. ताजे पयलीं आमदार कॉलिंग अटेन्शन मूव करता आनी कोर्टान सेटल जावचे पयलीं हावजान मॅटर सेटल जाता. सो आउट ऑफ कोर्ट इन द हाऊस मॅटर रिलेटिंग टू 20,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड. स्पीकर सर, आनी हातून म्हाका वायट दिसता, पूण हांव पयर त्या दिसा सुदीन ढवळीकर चड इंट्रस्ट दाखयतालो आमकां सस्पेंड करपाक, म्हणून हांव सांगूंक सोदतां की जमनी घेतल्या त्यो सुदीन ढवळीकराच्या चल्याची नांवां आहा. सो वॉट इज दीस? इज दीस प्रायवेट इंट्रस्ट ऑर पब्लीक इंट्रस्ट? अँड वॉट आर दीस कॉलिंग अटेन्शन? तुम्ही जाय ते भशेन मॅच फिक्सिंगां चल्ल्या. स्पीकर सर, this requires a vigilance inquiry. I am placing on the table of the House documents how ministers make MLAs put calling attention to set up disputes which are in the court. Speaker this sir, is a serious matter. Speaker I sir, want this matter to be taken to the vigilance. Cause second in command of the law minister should make a statement. Vijay Sir, Speaker sir, housing board chairman should be brought on record. Vijay Sir, Minister of law should make a statement. Speaker sir, yes. let me assure this august house that I have brought this calling attention before this house because I have been approached by bright developers. I am naming the party who approached me. He has purchased this land, he has developed plots, and he has sold to people who have built their houses way back in 2005. 2005, Speaker sir. It is not yesterday and day before yesterday. So if you are trying land was acquired in 2000. Vijay Sir, एक मिनिट बसून घ्या. So if you are trying to ascribe motives, trust me, there is no motives. The honorable minister has not asked me to move this at all. This is sub judice. Have sagla or resolve will be in the court on 9th asati. My subjudice असताना matter admit कसे केले? Admit कसे केले? एक मिनिट. बसून घ्या. What I told, let him withdraw the resolution. It is sub judice. You cannot ask to withdraw by putting it first and admitting it. Yeah. Speaker sir, this is a mockery of the house. This is a mockery of these rules of procedure. Sub judice म्हणून आता कळलं नाही रे. Sub judice जेन्ना असता तेन्ना ताणे withdraw करपाक जाय. स्पीकर सर, सिनियर मेंबर आपण खंय प्रॉपर्टी घेतली तेका खबर ना. मनीस विजय सर, एक मिनिट बसून घ्या. हांव पेपर हांव दाखयता, डॉक्युमेंट दाखयता. ऑनरेबल MLA पयलीं शब्द फाटी घेवचे. हांवें प्रॉपर्टी घेवना. नंबर 1, ही प्रॉपर्टी केन्ना घेतिल्ली ती ताणें डिक्लेअर केल्या. नाका आशिल्लें हांगा उलोवचें न्हय. म्हाका मात्तूय इंट्रस्ट ना तातूंत. स्पीकर सर, स्पष्टीकरण दिवं न्ही. विजिलन्स इंक्वायरी ready to face the inquiry in the matter. स्पीकर सर, विजिलन्स इंक्वायरी. एक मिनिट विजय सर बसून घ्या. विजिलन्स. It is in the court. If it is in the court, how it came in the विजय सरदेसाई. court. You cannot take my name. आज कशी येता? You cannot take my name. स्पीकर सर, केस विजय सर बसून घ्या. ज्यांना बसून घ्या. कॉलिंग अटेन्शन डिस्कस जाता, आय कॅन टेक. विजय सर बसून घ्या. स्पष्टीकरण दिता ती. मातशें हांवें स्पश्ट सांगलां. इट इज सब जुडिस. वॉट एवर कोर्ट टेक्स द डिसिजन म्हाका मान्य आसा. मेंबर, I will accept the reply of the honorable minister. स्पीकर सर, इतकोसली फिक्सिंग आहे ही बेस्ट फिक्सिंग आहे. पुढे वता तुम्ही. तुम्ही रुलिंग पार्टी कॉलिंग अटेन्शन पुढे वता. आयच्यान बंद करा.